सरकाराच्या आशीर्वादाक लागूनच एबीव्हीपीच्या विद्यार्थ्यांनी सेंट झेवियर्स कॉलेजीन घातलो बोवाळ। एनएसयूचो मुखेली नौशाद चौधरीचो आरोप। म्हादयच्या प्रकल्पा खातीर आमकां कसल्याच परवान्याची ना गरज, कर्नाटकाचो दावो। डीपीआर रद्द जावपाची शक्यताय उणी, गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। मडगांव, करमळे आणि थिवी रेल्वे स्टेशनाक मेळटले नवे रूप। कोकण रेल्वेचो उपसरव्यवस्थापक बबन घाटगे दिली माहिती। म्हापशेच्या डांगी कॉलनीतल्या हिलटॉप बारात सिलिंडराचो जालो स्फोट। बार आणि शेजारच्या बिल्डिंगेतले 9 फ्लॅट आणि गाडयांचे जाले नुकसाण। प्रदूषणाक लागून तिडकिल्ल्या दिवचलच्या लोकांनी बंद उडयले स्टील फॅक्टरीचे काम। प्रदूषण बंद जाले ना जाल्यार करतले आंदोलन, दिली शिटकावणी। गटबाजी हे दरेका राजकीय पक्षाचे वास्तव्य, सांगता काँग्रेस फुडारी शशी थरूर।